नमस्कार. गोवा मिड्डेत अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय युवा महोत्सवाच्या उक्तावणाक हुबळी धारवाड म्हादयचे टर्फार रोड शो, उपाट गर्दी, सेक्युरिटी ब्रिज, मार्गार पुष्पवृष्टी, फुलाहारांनी जंगी येवकार. मात युवा महोत्सवाक प्रधानमंत्री, कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी एकल्यानूय म्हादय विशीं ब्र काडले ना. गोयच्या शिष्टमंडळाक केंद्रीय मंत्र्यांनी पॉझिटिव्ह उतर दिलां म्हूण काँग्रेसीचे DK प्रधानमंत्र्याकडच्यान म्हादयचेर उतर मागिल्ले. हुबळी राष्ट्रीय युवा महोत्सवाक प्रधानमंत्र्याची हजेरी. ताचे पयलीं रोड शोक उपाट प्रतिसाद. एका भुरग्यान सेक्युरिटी तोडून मोदीक हार घालपाचो यत्न केलो. प्रधानमंत्र्यान तो घेतलो. तरणाट्याक पुलिसांनी उखल्लो. उपरांत प्रधानमंत्र्याचे युवा महोत्सवात उलोवप. मात म्हादयचेर ब्र ना. वर्सभरात म्हादय प्रकल्प तडीक लावपाचो संकल्प करपी कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री बोम्माय आनी कर्नाटकांतलो केंद्रीय मायन्स मंत्री प्रल्हाद जोशी दोगांयनी म्हादयचेर ब्र काडले ना. प्रधानमंत्री आज कर्नाटकात येता. केंद्रीय गृह मंत्रालयान गोयच्या CMक म्हादयचेर पॉझिटिव्ह उतर दिल्ल्यान कर्नाटकाक उतर दितलो काय ना ते प्रधानमंत्र्याक स्पश्ट करचे. BJP सरकार खुलेआम कर्नाटकाचो अधिकार न्हयकारतले काय म्हूण कर्नाटक काँग्रेस अध्यक्ष DKशीचो प्रधानमंत्र्याक ट्विटरार प्रश्न. हुबळी 26व्या राष्ट्रीय युवा महोत्सवात गोयचो 70 तरणाट्यांचो पंगड वांटेकार जाला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. संवसारांतली सगळ्यात लांब रिव्हर क्रूज लायनर MV गंगा विलासाक प्रधानमंत्री मोदीन वाराणसीत बावटो दाखयलो. क्रूज वाराणसींतल्यान सुटली. 51 दिसांचो प्रवास करून बांगलादेशांतल्यान ती आसामांतल्या पोर्टार वतली. 3200 किलोमिटराच्या प्रवासांत 50 टुरिस्ट स्पॉटांचेर रावतली. प्रवाशांक पुराय टुराक 20 लाख खर्च. पहिल्याच टुरात स्वित्झर्लंडाचे 32 टुरिस्ट आसात. ये गंगा विलास क्रूज इस अर्थ गंगा में उसके एक अभियान को नई ताकत देगा. उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की यात्रा के दौरान ये क्रूज हर तरह की सुविधा मुहैया कराएगा. साथियों, आज मैं उन सभी विदेशी टूरिस्ट का विशेष अभिनंदन करता हूं जिस क्रूज के माध्यम से पहले सफर पर निकलने वाले हैं. आप सभी एक प्राचीन शहर से एक आधुनिक क्रूज से सफर करने जा रहे हैं. मैं अपने इन विदेशी टूरिस्ट साथियों से विशेष तौर पर कहूंगा कि इंडिया हैज एवरीथिंग that you can imagine. It also has a lot beyond your imagination. India cannot be defined in words. India can only be experienced from the heart. प्रधानमंत्री हुबळी धारवाड म्हादयचेर कांयच उलोवंक ना. मात गोंयांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा तांत्रीक, राजकीय, कायदेशीर मार्गांनी म्हादय साल्वार करतलो. गोंयचेर अन्याय जावंक दिवचो ना. तो राष्ट्रीय युवा सप्तकाचे कार्यावळीक उलयतालो. कालूच तो गोंयचे शिष्टमंडळ घेवन दिल्ली वचून आयला. बसका खंय पॉझिटिव्ह. विरोधक म्हणटा डबल इंजिन फेल. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या मुखेलपणान गोंयचे शिष्टमंडळ दिल्ली गृहमंत्री अमित शाह आणि जलशक्ती मंत्री शेखावताक राती मेळून आयले. गोंयची बाजू आणि परिस्थिती समजावन म्हादयचेर तांणी दोगांकूय निवेदन दिलां. कर्नाटकाच्या DPRक दिल्ली मंजुरी फाटीं घेवची. म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट अथॉरिटी नेमची म्हण मागणी. मुख्यमंत्री म्हणटा बसका पॉझिटिव्ह. नेमकें कितें थारलें तें मात सांगना. राष्ट्रीय युवा सप्तकाच्या कार्यावळीक युवकांच्या प्रस्नाक जाप दितना मुख्यमंत्री हें उलयलो. आणि हांव एक गजाल निश्चितच सांगता, म्हणजे गोंयचेर म्हादयच्या अस्मिताय जपपा खातीर जें कितें करपाक जाय तें सातत्यात करतलो आनी हो अन्याय केन्ना जावचो ना हाची हमी हांव भुरग्यां खातीर दितां. सरकाराच्या शिष्टमंडळाची दिल्लीची भेट विरोधी आमदारांक बरी मानवली ना.
दिल्ली शिष्टमंडळ व्हरून केलें कितें? DPR काय देंवयलो ना. सरकाराचे डबल इंजिन फेल म्हणून गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायचो आरोप. डिमांड कितें आशिल्लो? एक 1 पॉयंट डिमांड की हो DPR फाटल्यान घेवचो. आतां मुखेलमंत्री वचून गृहमंत्र्याक मेळून आयलो. DPR फाटल्यान घेतलो, घेवंक ना जाल्यार तुजें डबल इंजिन चलना. सगळ्यांक म्हणून जाता की कांयच जावंक ना, फक्त टॅक्स पेयराचे खुस्तार हे एक थंडेन दिल्ली ट्रीप मारून आयल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हादय बचाव रॅलीक दिल्ली मान्यताय सांखळे पालिकेन रद्द केल्ल्यान राजकीय मळार बोवाळ सुरू जाला. बाजारा दिसा रॅली काडल्यार येरादारीक आडखळ जातली म्हूण कारण सांगून सीओन दिल्ली मान्यताय रद्द केली. विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांचे ट्विटरा वयल्यान झुंज. ताणें सरकाराचो निशेध केलो. मजगती एक्टिविस्टांनी हेर सुवाती रॅली काडपा विशीं आनी फुडले रणनितीची तयारी केल्या. सांगपाचें म्हणजे वी हॅव रिसिव्ड अ एप्लिकेशन फ्रॉम अ पर्सन कॉल्ड आदित्य भंगे ऑन 7 तारीख काय 8 तारीख कितें आयिल्लें आमचे कडेन. ओके, वी हॅव गिवन हिम अ परमिशन फॉर द ओपिनियन पोल ऑन 9th of January. Okay, then after आज विथआउट our knowledge, काउन्सिलाच्या इन्फॉर्मेशना शिवाय एक कंप्लेंट इनवर्ट जाल्या. आय शो यू, दिस इज व्यापारी संघटना. Okay, this complaint has been inverted today on 12th of January. Okay, on this complaint ही ऑफिशियल इनवर्ड एक्चुअली काउन्सिलाकडे येवंक जाय आशिल्ली, जी इनवर्ड पावूंक ना. And without the knowledge of this complaint, Chief Officer Kabir Shirgaonkar has directly revoked the order permission given to the Aditya Bhange for opinion poll on 16th. And this is a revoke order. And तुम्ही पळयतले on this revoke order तेंच्यांनी चेअरपर्सनाक किंवा काउन्सिलाक मार्क करूंक ना. It is been done on his level without informing the council. म्हाका इतलेंच म्हणपाचें आसा टू कबीर शिरगांवकर, चीफ ऑफिसर सांखळे. 2 गजाली ताणें केल्यो. फर्स्ट थिंग इज दॅट he has made loss to the municipality, that is 10,000 rupees per day आम्ही जो चार्ज केलो तो लॉस केलो ताणें. दुसरें म्हाका आनी एक सांगपाचें की एंटायर सांखळे मार्केट हेजेर आमी कंटिन्युअसली लास्ट 7 months काम करता टू गेट इट वेल स्टेबल्ड. आमी तुम्ही पळयलां आसतलें फाटल्या दिसांनी आमी एम्पल ऑफ पार्किंग अवेलेबल केला. आमी सगळे रोड्स ऑन द मंडे मार्केट डे दिसा ओपन दवरल्या लोकांक. 4 व्हिलर न्ही, एम्ब्युलन्स न्ही, तर व्हडली फायर ब्रिगेड सुद्दां घेवन फिरोवंक शकता अशे रोड्स ओपन आहा. आनी जो ओपिनियन पोलाचें परमिशन काउन्सिलान दिल्लें तेजेर 100% काउन्सिल क्लियर आहा की देर इज नो हर्डन ऑन द मार्केट डे सुद्दां. कित्याक थंय आमी प्रायवेट एक प्रॉपर्टी आसा तेंच्या कडेन आमी तेंचे कितें तरी उलोवप जाल्लें. तेंच्यांनी म्हाजे कडेन वर्बल इन्फॉर्मेशन दिलें की दे हॅव पार्किंग फेसिलिटीज डन सेपरेटली बिसायड्स द ग्राउंड म्हणून. सो म्हाका दिसना देर इज एनी प्रॉब्लम विथ द काउन्सिलाक ह्या परमिशनाचेर कांयच प्रॉब्लम ना. तर हें परमिशन जें कितें रिवोक केलां तें कबीर शिरगांवकरान ऑन हीज लेवल केलां विथआउट इन्फॉर्मिंग द काउन्सिल. गोंय सरकार लेबर कॉन्ट्रॅक्ट पद्दत रद्द करूंक कायदो हाडटा. कायदो मार्चांतले विधानसभा अधिवेशनात लोकांक थेट जॉबाक घेवंक सरकार कंपन्यांक निर्देश दितलो म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. युवा सप्तकाचे कार्यावळीत मुख्यमंत्र्यान तरणाट्यां कडेन संवाद साधलो. स्टाफ सिलेक्शन आयोग चालीक लागिल्ल्यान आतां खंय जॉबांचे राजकारण सोंपले. गृह आदारा सारख्या स्किमींचो रिव्ह्यू घेतले. राजकारणी जॉब दिवपाक शकना सांगता न्ही, सरळ आसा. आणि सांगता आसत जाल्यार हेच्या फुडें स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ऑलरेडी लागू जालें. अश्यो खुबश्यो कंपनी आसा ज्यो एप्रेंटिसशीप म्हणून घेतल्या आणि ताज्या उपरांत तांकां त्याच भुरग्यांक त्या कंपनीन तेंच्यांनी कन्फर्म केल्या. हांव तुका जाय जाल्यार खूब म्हणजे वेरियस इंडस्ट्रियल इस्टेटीनी हे आसा. बट थोड्योश्यो कंपनी ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट दिवपा खातीर थोड्योश्यो कचरता. बट आमी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट हो कन्सेप्ट गोवा गव्हर्नमेंट लेबर अँड एम्प्लॉयमेंटाच्या वतीन इंट्रोड्यूस करता. आणि तो एकदा इंट्रोड्यूस केल्या उपरांत भितरलो लेबर कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा पळय न्ही हो लेबर कॉन्ट्रॅक्टर वयतलो आणि तांकां डायरेक्टली कंपनीनूच घेवचे पडटले. आमी ह्या असेंब्ली सेशनाच्या उपरांत म्हणजे मार्च म्हयन्यांतल्यान इंट्रोड्यूस करता. त्या लेबर कॉन्ट्रॅक्टर थंयसलो वचून ताका डायरेक्टली कंपनीन घेवचो पडटलो. जेन्ना DSSY स्कीम सुरवात केली, आमी जेन्ना गृह आधार स्कीम सुरवात केली,
आम्ही जेन्ना लाडली लक्ष्मी स्कीम सुरवात केली, सरकाराची प्रत्येक योजना गरजवंतापर्यंत पावपाक जाय, ती मजा मारपा खातीर न्ही, ती गरज आहा तेका पर्यंत पावची म्हणून त्या खातीर म्हणजे आमी म्हणटा तो मोह आवरप हे गरजेचे आसा. तांच्यांनी जर पयशाचो मोह आवरलो जाल्यार आमकां चड जाणांक ही स्कीम दिवपा खातीर फायदो जातलो. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. मरपाक तेंकता वा फुडें उपचार शक्य ना असल्या दुयेंतींची खाजगी हॉस्पिटलां कात काडून तांकां जीएमसीत रिफर करपाचे प्रकार आरोग्य खात्याचे नजरेक आयल्यात. असल्या इस्पितळांचेर कारवाय करपाचे खात्याचे निर्देश. सरकारी हॉस्पिटलांतल्या एचओडींनी तांच्या कडेन आयिल्ल्या दुयेंतींक ॲडमीट करचे आदीं तांचो फाटलो वैजकीय इतिहास घेवंक जाय. सरकारी हॉस्पिटलांक अर्द. दुयेंतींक हॉस्पिटलांत दवरून तांची कात काडप आनी मरपाक तेकलो काय निमाणे स्टेजीक सरकारी इस्पितळांनी रेफर करप. प्रायव्हेट इस्पितळांनी असले प्रकार चडच जावंक लागल्यात म्हूण आरोग्य खात्याच्या नजरेक आयला. ते फाटभुंयेर जीएमसी धरून सगळीं सरकारी हॉस्पिटलां आनी एचओडींक अर्द आयल्या. दुयेंतींक प्रकृतीक खालावन वा उपचार करपाक शकना ते स्टेजीर खाजगी हॉस्पिटलां त्या दुयेंतींक भायर काडटात. तांचे कडल्यान फी घेवन तांकां धांवडावन जीएमसीन धाडटात. असल्या प्रकारांची चवकशी करून त्या खाजगी हॉस्पिटलांचेर कारवाय करपाक जाय. असले प्रकार जावंक जायना. सरकारी हॉस्पिटलांतल्या एचओडीं कडेन खंयच्याय दुयेंतीक ॲडमीट करून घेवच्या आदीं ताचो पुराय इतिहास आसपाक जाय. हो आदेश सक्तीन पाळचो म्हूण आरोग्य खात्यान सर्क्युलरांत म्हटलां. सुत्रा कडल्यान मेळटा त्या म्हायती प्रमाण जे पद्दतीन हे सर्क्युलर काडला आनी तातूंत जी भाशा आहा त्या भाशेचेर खंय खाजगी हॉस्पिटलां तिडकल्यात. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. दवरले शेतांतल्या 160 घरांच्या हाऊस टॅक्साचो इशू तापता आसतना तेच जमिनीचो मालक कागाळ घेवन हाजीर. ते सुवातेंतली अर्दी जमीन खंय तांची. जमीन कोणे विकली ती तांकांच खबर ना. पंचायतीन ताकतिकेन घरांचो सर्वे सुरू केलो. इतली वर्सां भाटकार खंय आशिल्लो काय म्हूण सरपंचाचो प्रश्न. थळावे म्हणटा तांकां जमीन तिसऱ्यांनीच दिल्या. सगळी प्रॉपर्टी आसा ती म्हज्या बापायली आनी म्हज्या बापायली सगळी प्रॉपर्टी म्हज्या आनी हेज्या बापायली. सगळी प्रॉपर्टी पळय आसा ती तेणी आमकां सांगनासतना हे सगळें जाल्लें आसा. घरां आमची सायन बीन कांयच घेवना. आमची सायन बी कांयच घेवना. आमकां विचारूंकय ना आनी कांयच सांगूना तेणी. आनी आमी आतां अकस्मात पळयलें जाल्यार ही सगळी घरां दिवची पडटा. पण तुमी हांगा जागो विकना? ना ना आमी विकूंकूच ना. तो कोण विकूंक आमकां खबर ना. सर्वे नंबरा प्रमाणे खंयचो जागो आमच्या म्हणूशिल्लो आमकां सायडीचो ओपन स्पेस तो आमचो जागो म्हणून. जेन्ना आमी डिटेल गेले तेन्ना आमकां ते कळून येयलें. आमकां एज पर द कंप्लेन सुरेखा एकनाथ बांदोडकर हेणें कंप्लेंट दिल्ली. ते कंप्लेनी भितर तेंचे आमचे डिस्कस जाला, मिटिंगे भितर डिस्कस जाला आनी आमी सायड इन्स्पेक्शन म्हणलें. सायड इन्स्पेक्शन केलां. ऑलमोस्ट गेली 42 कितलीं घरां कंप्लेंट आहा तेजेर. आनी म्हजें एक म्हणणें कितें आतां ओनरान दिलें न्हू. आतां हांव म्हणटा इतले वर्सां ती कंप्लेंट करता ती इतल्या वर्सां कंप्लेंट करून तेमी आपल्या ओनरशीप टायटल दाखोवपाक जाय आशिल्लें न्हू. आतां सद्या ते रवळ 114 ते रवळूचेर आहा. रवळू म्हूण एक मिनट रवळू वेल्लेकर घरा बांधून कमीशी कमी 15-16 वर्स 20 वर्स जापायले. 15 वर्स इतल्या वर्सांनी कोण कंप्युटर येवना. पूण आतां कित्याक येता? तुमकां विकली कोणा? तुमी कोणा कडल्यान घेतली? आमकां वो राहुल वेल्लेकारांनी पयशे ना, पयशे दिवन ना, पूण तेणे आमकां रावपाक दिला. करता की इतले दिवस काय जावंक ना. ही भारतीय जनता पार्टी गव्हर्मेंटाक बदनाम करपाची हे आहा. बदनाम करपा लागून हे इश्यू काडलेलो आहा. हांव जाणा हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांगपाक हात जोडून विनंती करता की बाबा हे तुमचे जे एलिगेशन घालपाक गेले भारतीय जनता पार्टीचेर हेंचेर तुमी सक्त कारवाय करची आनी सक्त एक्शन घेवचे. केंद्राच्या अमृत सरोवर स्किमी सकयल वास्को मायमोळ्याच्या तळ्याचे टुरिझम स्पॉटाचे नजरेन सुदार आनी सोबितीकरणाचो प्लान आसा. कोमुनिदादीचे एनओसी करावल्यात म्हूण वास्कोचो आमदार दाजी साळकार उलयलो. टुरिझम एक्टिविटी सुरू जाल्यार ती येणावळ खंय कोमुनिदादीक वांटून दिवं येता. आमदारान तळ्याची पळोवणी केली. हे तळें जेन्ना आसतालें हातूंत कमळां फुलतालीं आनी एक वेगळेंच वातावरण आशिल्लें. काळांतरान एक 20-25 वर्सां हांगा कांयच जावना. हे बुरशेपणां जालीं. हे वास्कोचे 1-2 लंग्स कशी वास्कोची. आनी खंयच्याय गांवांत वॉटर बॉडीज आसप ही खूब गरजेचें.
एनवायरमेंटाच्या दृश्टीन एनवायरमेंट सपोज प्रोटेक्ट करतलो जाल्यार ही दोनूय तळी आनी हे एनवायरमेंट राखपा खातीर ही दोनूय तळी परती रिवायव करप आनी आशिल्ले त्या स्थितीन परती व्हरप हें खूब गरजेचें आशिल्लें. आमी प्रपोजल घालतकूच हांगा WRT मिनिस्टर आयिल्लो. WRT मिनिस्टरान येवन आमकां तेन्नाय सांगिल्लें की आमी करया म्हणून अंडर अमृत सरोवर स्कीम. आतां फक्त आमी हाच्या NOCक रावल्या कोमनीजातीच्या आनी म्हाका दिसता आमी कोमनीजातीक एप्रोच केला आनी म्हाकाय दिसता तें खूब पॉझिटीव आसा कित्याक हें वास्को खातीर हें आसा. तातूंत भितर आमी सिवरेजीची NOC मागल्या. सिवरेज पंपींग स्टेशन लास्ट आमचो आमदार आशिल्लो ताणेंय प्रपोज केल्लें आसा आनी ती थंय जावची म्हणून ताजीय मागणी आशिल्ली. सो आज आमी दोनूय NOC मागता सो फाल्यां काम आमकां दोनूय सायडीन स्टार्ट करपाक मेळटलें. सो सिवरेज जी येतली ती सारकी पंपींग स्टेशनान भितर पंपींग करून आपल्या जाग्यार गेली आनी तळें आसा तें क्लीन उरलें. सो आमी कोमनीजातीक एप्रोच केला की तुमी NOC दितकूच फाल्यां सपोज हांगा कितें बेनिफीट आसा तें आमी तुमकां पास ऑन करपा जाता. कर्नाटकांत गोंयचे शिमेर जोयडा कंदमूळ महोत्सव बरेपैकी प्रतिसाद. 50 वयर कंदमुळांचे प्रकार ह्या महोत्सवात काळी पर्यटन संस्था, काळी शेतकरी उत्पादन कंपनी आणि जोयडा तालुका कुणबी समाज विकास संघान महोत्सव घडोवन हाडिल्लो. त्या वाठारांतल्या कुणबी समाजाची ही पिकावळ कंदमुळाचे खाणा जिन्नस आयुर्वेदीक गुण लोकांक कळचे म्हूण हो महोत्सव. काळी प्रवासोद्यम संस्था तसेच तालुका कुणबी समाज जोयडा आणि काळी फार्मर प्रोड्युसर कंपनी तिघांच्या सहयोगात 2023 गड्डे घेण्याचो मेळा म्हणजे कंदमूळ उत्सव जोडा तालुक्यात मी करत आसा. हो 8वो कंदमूळ उत्सव जोडा तालुक्यात जाता. हांगाचे जे शेतकरी किंवा जे जंगलात रावचेले जे मुळं कुणबी जन ते कंदमूळ पिकयतात त्याचो परिचय भायरच्या जगाक कळूं जाय ह्या उद्देशान हो उत्सव प्रति वर्ष आमी करतात. मेनली मार्केट लिंकेजीस जे जे आजच्या जे पळापळीच्या जीवनात जे फास्ट फूड एका जो एक आकर्षण आसा त्याचे एक्झॅक्ट अपोजिट स्लो फूड म्हणा किंवा जे पारंपरिक एक आहार खाद्य आसा त्याचा परिचय जगाक करून दिवपाचो उद्देश आसा. ह्या प्रदर्शनात कितल्या प्रकारची कंदमुळां आसात? जवळजवळ 50 तरेचे व्हरायटीज आसात आणि बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे जितले व्हरायटीज जास्त येतात त्या शेतकऱ्याक एक बहुमान दिवचो बी एक प्रोग्राम आसा. तशेंच सगळ्यात मोठी सायज कुठली मोठे सायजचे कॉर्न तांकां बी विविध बहुमान दिवचो बी एक प्रोग्राम आसा. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळ्या. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.